120 बैग्स है। Yes. ओके। और कब से चालू है? ये साहब ये देखो आप कब से चल रहे नहीं कब से सीमेंट ला रहा है इधर? महीना दिन हुआ हाँ, 1 महीना हुआ? नहीं महीना नहीं 15 दिन हुआ कंटिन्यूसली सीमेंट ला रहा है। हाँ? हफ्ते में सर हफ्ते में एक बार? हफ्ते में अभी कितने सीमेंट बैग लाए टोटल? 120 एक बार में 120। हाँ। और दिन में कितने लाते हो? सर हफ्ते में एक बार आता है। हाँ, हफ्ते में एक बार। और दिन में एक बार लाते हो 120 बैग्स लाते हो साथ में। तो ये पूरा लोडेड है? हाँ लोड है। ओके। इन्होंने बोला आपको लाने को? हाँ सर। और किधर रखते हैं? अंदर रखते हैं? कहाँ बोलेगा वहीं रखते हैं सर। कितने महीने से ला रहे सामान? तो 15 दिन हुआ। 15 दिन? नया साइड हमारे पे नया साइड। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? हाँ? पूरा नाम? हाँ? मोहम्मद किधर रहते हैं? मोहम्मद खुशी। किधर का है गाँव? हमारा गाँव यूपी है? यूपी का। इधर गोवा में किधर रहते हैं? सर मड़गाँव में। हाँ? मड़गाँव ये मड़वा से सामान आया है? माल किसका है? कौन हाँ सर। इंचार्ज है इसका? ये माल किसका है? गाड़ी को साइड में लगा। लगाओ तो अंदर लेके जाओ। हमारे वर्क इज गोइंग ऑन इलीगल। एक मिनट भरत क्या बोल सर? दो महंगा ना ऑल द रोड येऊन सगळ्यांना घेऊन तुमची कोण असं काय? रस्तो म्हणजे 15 मिनिट रस्ता हा माझा रस्तो गाड्यात ना हे रस्ता गाड्यात असून जायचं किधर जा रहे हैं? नहीं इधर रख, इधर रख, बंद कर, इधर रख। मीटर 150 मीटर हा आणि हे सांगता 15 मीटर रस्ता कायद्याप्रमाणे 15 मीटर त्या रस्ता 150 मीटर आता रिकॉर्ड केला 150 मीटर और रोड आता मिळला टिचकी सारखं सो आणि 150 मीटर 6.5 मीटर रोड आता एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी असा दाखयला त्यांच्यानी कितलो 15 मीटर 15 मीटर असा हा 150 मीटर असं कितलो 150 मीटर आता पुढे बरोबर आता पुढे सो 150 मीटर पुढे नसतात आणि घटत ना एंटर ऑफ द रोड 115 आसा हे करपाक आता खंयचोय नॉर्मल प्रोजेक्ट करता जाल्यार ताका 12 मीटर आसपाक जाय 15 मीटर आसपाक 15 मीटर आणि गटर असपाक जाय गटर रोड जो आसा तुम्ही प्रोपोज रोड म्हणून दिला पळय ताका तो 15 मीटर दिला 15 मीटर तुमचो रोड 15 मीटर टोटल हायकोर्टान क्लिअरली सांगला प्रोपोज मीटर हो, total. प्रोपोज ऑर्डर चलना 6.5 मीटर आसा ऍक्च्युअल रोड असपाक जाय रस्तो हायकोर्ट डायरेक्शन आसा तुमचे ऍक्च्युअल रोड असपाक जाय राव तुमचो सीटीपीनूच सांगला पळय की प्रपोज रोडाचेर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिना म्हणून तुमचे सीटीपी हायकोर्टाचे मागीर उलयता आमी मिडिया आसा मिडियान रिकॉर्डिंग काडल्या हायकोर्टाचे मागीर उलया पयलीं तुमचे सीटीपीनूच सांगला दिवंक मेळना म्हणून पण तिका फुडें येता मरे तिका सांग हे पॉयंट सांग त्या पॉयंटार बघ
ब्रो थांबतात रे. मुद्दम पळया ह्या खुर्साक सेटबॅक बीन कांयच दवरूं ना. हो खुरीचो आसा, हो खुरीस हांगालो लोकल देवाचो, आनी ह्या खुर्साक खंय ना खंय सेटबॅक करूं तेंचे पत्रे पळया आनी हे पत्रे पळया. आपले पत्रे सारके तेकल्या सारके तेकल्या. हो सेटबॅक सोडपाची गरज आसता, बट सेटबॅक पासून सोडूं नाका. म्हणल्यार हांगा बारीक लोकांची घरां पासून मात तुमी सेटबॅक सोडा, पण हे आसा तांकां सेटबॅक बीन कांय लागना. हो डायरेक्ट ताका डायरेक्ट हाडून पत्रे तेगेले हांगा. पुढे दाखवूया आमी आख्खो लेन्स जे आसा मेजरमेंट घेता. भायर गेलो वयता रे. हांगा यो हो रोड, हो मात केला रोड हांगा. बरोबर. फुडें यो आनीक फुडें यो. काकीन कित्याक धरला तेगे सकयल सकयल दवर. ना वड वड वड. हो कितलो आसा? 8:30. हाफ मिनट आठ ना रे. सकयल दवरी पळया, सकयल दवरी. 8:30. सकयल दवरी. 8:30. अरे नो. 8 आसा. 8 मीटर आसा. आणि नोट कर, हिंगा गटर ना डीसीपी. हॅलो हे नोट कर, गटर ना ते गटर असलं काय पार्ट ऑफ द रोड डीसीपी गटर मॅन्डेटरी नाही का. ही ओपनिंग केला म्हणजे हे बघ 2 गेट ओपनिंग केला. देवचे 1 2 गेट ही मेजर कर. ही किती ओपनिंग केलं ते मेजर कर. वयर चोटेरी मेजून जाय चोटेरी. मेजर कर. हिंगा नोट करा ड्रेनेज नाही का. ड्रेनेज असं कंपल्सरी. चल एक घेऊन जाय ना. आणि लेंथी मेजर करा. किती ड्रेनेज सांगा ना. सायडीक ड्रेनेज ना दोन्ही सायडीक. अशें सायडीक राख. बरे हा. आवडता. 65. तेजी तोय मेजर कर. हे एज पर डिजिटल प्लॅन आसा जी ओपनिंग. हां ती ओके आनी जाता ती ओपनिंग. सेटबॅक नाही का पाहिजे का पाहिजे समजा रस्ता गेला कांयच ना सेटबॅक. रोड मागची कितला आसा? 365. 365 आसा मीटर. आणि सेटबॅक मेजर कर. सेटबॅक मेजर कर. हे बघ किती सेटबॅकच नाही का. मेजर कर. हो पळय रस्त्यार गेला. हो व्हाईट कलर आसा तो मार्किंग आसा. त्यांचे सिमेंट पडून तो मार्किंग केला. लाईन हा सेटबॅक मेजर कर. किती सेटबॅक. हा 91 मीटर पासून ना. नोट करा. 1 मीटर पासून ना. हो तुम्ही पळयता आसतले हो जो आसा हो रोड मार्किंग व्हाईट हांगातल्यान 90 सेंटीमीटर म्हळ्यार सेटबॅकूच नाही का. हो इतलो क्लोज आसा. कितले आसा 90 सेंटी. हो 90 सेंटी. 1 मीटर तिकून ना. 1 मीटर पासून ना.
आणि हिंगा फुटपाथ येवंक जाय हिंगा ड्रेनेज येवंक जाय फुटपाथ येवंक जाय, ड्रेनेज येवपाक जाय, खूंय येतले ड्रेनेज आनी फुटपाथ पायपलायन कनेक्शन आसतलें, मागीर वॉटर पायपलायन कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, हे सगळें वचपाक जाय. खंय वयतले? फाल्यां रोड फोडचो पडटलो हांगा परत. हे कंप्लिटली इलिगल. सरकार म्हणटा आमी सगळें प्लॅनिंग करता, हें करता, तें कसली प्लॅनिंग? आतां हो न्यू प्रोजेक्ट, हे पयलींचे दुसरे भशेन आतां न्यू प्रोजेक्टाक तुमी कितें आसा परमिशन बसून दिता, कांयच प्लॅनिंग ना. ह्या सरकाराचें अशें जाल्लें आसा आनी सरकाराच्या डिपार्टमेंटाचें अशें जाल्लें आसा की तांकां प्लॅन करपाचें ना, तांकां खंय ना खंय ह्या दिल्ली लॉबींक सपोर्ट करपाक जाय, कसोय तरी सपोर्ट करपाक जाय. आनी ताकाच लागून हांकां सेटबॅक बीन कांय सोडप ना, ड्रेनेज दाखोवप ना, पावर वॉटर सप्लाय कनेक्टिविटी कशी आसा ती दाखोवप ना, पावर सप्लाय कितलो मेळटलो काय ना तो दाखोवप ना, गार्बेज कितलो कलेक्शन आसा काय ना, गार्बेज इतले लेवलाचेर कलेक्ट करूंक शकतले काय ना हें दाखोवप ना, ग्रावंड वॉटर कितें जाल्लो आसा म्हणल्यार ग्रावंड वॉटर आतां सद्याक रिपोर्ट कितें घेतलेलो आसा हो कांयच रिपोर्ट घेतलेलो ना. सो हें सगळें आयज ह्या दिल्ली लॉबींक सपोर्ट करपाक, ह्या व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबींक सपोर्ट करपाक, ह्या हॉटेल लॉबींक सपोर्ट करपाक लागून हो सरकार, हो सरकार जो आसा हो टोटल म्हटल्यार हेंचे कडेन सलेंडर जाला, सरकार सलेंडर जाला. आयज इतली इनइक्वलिटी दाखयता तुमकां हांव की हो काल तुमकां एक रिटेनिंग हॉलाची दाखयली आनी आयज ही दाखयता. इतली इनइक्वलिटी चालू आसा ती म्हटल्यार सरकार परमिशन दिता, कोण सरकाराचे डिपार्टमेंट जे आसा ते परमिशन दिता. आनी तत्वांचे गजाली सीएम सांगता, प्रमोद सावंत, विश्वेश राणे व्हडली व्हडली भाशणां दिता, आमी अशें करतले तशें करतले, अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करतले, तशें हे पळय हे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोकांक बाबड्याक सादी शाळा हेंचेर दुरुस्त करपाक जायना, शाळा सारक्यो करपाक जायना, सारकी आमची जी हें आसा हेल्थ सेंटर आसा ही हेल्थ सेंटर सारकी रिपेर करपाक जायना. आयज तुमी हांगा हेजे वयरूच SSB आसा, SSB आजून पर्यंत हे ओटी म्हणल्यार ऑपरेशन थिएटर जे आयज गोंयचे लोक जे आसा ते सफर करतात कित्याक थंय आजून पर्यंत नोटी पावना. मात ह्या प्रोजेक्टाक ही नाका जाल्ली परमिशन दिवपाक सगळे रेडी आसा. लोकांक ते लायनीन रावचें पडटा, आदेश म्हटल्यार 2-2 म्हयने 3-3 म्हयने पासून तांकां रावचें पडटा. ऑपरेशन आपणाचें केन्ना करतले? कित्याक लागून? कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदला, लोकांच्या पयशांचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चराचो तो बांदला, पण तितून जे भितर मशिनरी जाय, तितून थंय स्टाफ जाय, जो डॉक्टर्स जाय, ही फेसिलिटी थंय नात. आमी आतां भितर वयता, ह्या प्रोजेक्टाचें इन्स्पेक्शन आमी टोटल मागलेलें आसा. हो जो प्रोजेक्ट वर्ल्ड वायड जो रिसॉर्ट्स म्हणून एक प्रोजेक्ट येता, हॉटेल म्हणून प्रोजेक्ट येता, आनी ताका ह्या TCP डिपार्टमेंटान सगळी परमिशन दिला. ह्या पंचायतीन कुरका बाबोलीम पंचायतीन हेका टोटल परमिशन दिला. आनी त्याचें इन्स्पेक्शन जें आसा हे लास्ट टायम आमी येयल्ले हांगा सायट विजीट केल्ली तेन्ना आमी DCC एडमीचे हांकां आपयल्ले, ते येवन गेले हांगा. आनी आयज आमी TCPचें इन्स्पेक्शन म्हाका पर्सनली TCP डिपार्टमेंटान CTP कडेन वयचो पडलो की हांवें लेटर करून पासून म्हाका इन्स्पेक्शनाचो नोटीस येवना. सो हांव CTP कडेन जेन्ना गेलो आनी आमचे सगळे प्रेस भावूय आसले तेन्ना CTPन म्हाका सांगलें की बाबा केन्ना दिता तो डेट पासून दिवपाक रेडी नासलो. मात जेन्ना आमी प्रेशरायज केलो की म्हाका डेट जाय नाल्यार हांव वयची ना म्हणून, तेन्ना 16 तारीख आयच्या 11 सुमार हें इन्स्पेक्शन दवरिल्लें आसा. आनी आतां हांगा सिमिटाची गाडी ज्यो आसा हांगा कन्स्ट्रक्शन चालूच आसा. इतली इनलिगलिटी चल्ल्या मात कन्स्ट्रक्शन चालू आसा भितून. आतां सिमिटाचे 120 बॅग्स आमचे कडेन व्हिडिओ एविडन्स आसा. 150 बॅग्स जे आसा ते सिमिटाच्या गाडयेचो हांगा येयल्ले. आमी हांगा तेंचे कडेन व्हिडिओ घेतलो, तेंकां आयकले. TCP डिपार्टमेंट ओगी आसले थंय ओगी रावन पळयता. म्हणल्यार इतली इनलिगलिटी विथ द सपोर्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट हांगा हें इनलिगलिटी चलता. आता पळय हॉटेलान भितर गाडी गेली, सिमेंटाची गाडी गेल्या, रेडी मिक्स सिमेंट स्टे आहा आसून गाडी गेल्या. आतां गेले मरे, आता गाडी गेले भितर, स्टे घातले. आता गाडी गेले भितर सिमेंटाची, आता सिमेंटाची गाडी गेल्या भितर. स्टे हा आनी पळय सिमेंटाची गाडी गेल्या पळय, सिमेंटाची गाडी आहा भितर. ही पळय गाडी दिसती पडटा पळय सिमेंटाची. गाडी दिश्टी पडटा. स्टे आसून तरी सगळें कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. काल म्हाका सायडीर या. डिसिजन स्टे घातल्या दिल्या आनी अजून गाडी वाडटा सिमेंटाची कन्स्ट्रक्शन करपाक पळय. कन्स्ट्रक्शन करपाक लागून गाडी हाडटा म्हळ्यार सरकार जो कायदो आसा, जो स्टॉपवर्क नोटीस काडलेलो आसा, काल स्टॉपवर्क नोटीस काडला आनी आयज हांगा गाडयो दिश्टी पडटा, कॉन्क्रीट गाडयो. आतां ती गाडी कित्याक लागून आसा ती आमकां पळोवची पडटली. आमी सायटीर वचून पळयतले, समज तें काम चालू आसलें जाल्यार पयलू आमी हांगा सायट इन्स्पेक्शन करता. कित्याक हो एक सामको डेंजरस प्रोजेक्ट आसा. कित्याक इतले डेप्थ जे हांगा मारलेले आसा, हांगा सकयल तुमी पळयता आसतना डेप्थ आमी भितर गेले जाल्यार तुमकां कळटलें कितले डेप्थ मारला ते.
असुरा असुरा सगळे त्यांचे कोण येईल काय बघून काम चालू होतं construction. इकडेच काढलं पाहिजे मला. चालू आणि ज्यांना परमिशन नाही या सगळे प्रेस या सर मातशें मातशें तुम्ही नाही अशा ते अशा सगळे तशें पावशे एक साईड राहा बरं तुमचं नाव किती हालचंद दिवकर मालचंद दिवसार किती म्हणून असा तुम्ही ड्राफ्टमॅन ग्रेड हा ड्राफ्टमॅन ग्रेड ड्राफ्टमॅन ग्रेड 2 ओके तुमचो डेप्युटी टाउन प्लॅनर येऊ ना लिवेरो तुम्ही इक्विपमेंट आला मेजर करपाक आयज आमी कित्याक येयल्या ना खबर आसा न्हू ही सायट इन्स्पेक्ट करपाक हे सायटीचेर कितें इलिगलिटी चल्ल्या एज पर तुमी रूल तुम्ही हेजेर कितें दिला तांकां परमिशन आनी कितें दिवंक ना हेज्या बाबतीन आमी डिस्कस करून हेजेर सोल्युशन जाय ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टाचो कोण आसा हांगा कंपनीचं कोण इन्चार्ज कोण आसा योगेंद्र मंगला योगेंद्र मंगला What is the designation of the What is company? the designation? I'm looking after projects. Okay, you are looking after this project. All projects. What are supervisor? Yes, looking after this project. Which project manager you can say senior project manager? Who is the RCC consultant for this? RCC consultant. Mr. Panish Gaito. इथून घालता फोन Mr. Parishkar. He is there. He is doing consultancy for everyone. You all have not called him? But you call us. So whoever he calls, Okay, so you all have all the permissions for this project? which permissions required? Construction permission. There is you have not got EIA approval. We have construction license. Where is the EIA approval? EIA is not applicable. What not applicable? Your 39,000 square meters. 39,000 square meters approval you got. No, from DCP. Latest कितल्या approve केला बा तुम्ही सांगा DCP चे सांगा कितली approval? No, no. We have one set of right as per which we are working. No. ना राव त्याका TCP ऑफिस वेट सेकंड वेट अ He मिनिट will answer. He will answer. तुम्ही सांगा या प्रोजेक्ट हो जो प्रोजेक्ट आसा हो प्रोजेक्ट तुम्ही किती किती अप्रूवल दिला ते तुम्ही सांगा आणि कितली एरिया हा ती कितली लेटेस्ट हा अप्रूवल लेटेस्ट अप्रूवल मागीर आमी सांगता मोकडे रिकॉर्ड हा 39,000 स्क्वेअर मीटर अप्रूवल दिल्या आणि 0.8 FAR हा ती 199 केल्या वाढवल्या 299 केल्या वाढवल्या आणि 299 जर करूंक जाय जाल्यार 39,000 स्क्वेअर मीटर EIA परमिशन नसताना बांधूंक जायना दिस इज इलिगल वर्क गोइंग ऑन हियर त्याका आन्सर 6,000 plot area sir बट अप्रूवल एरिया अप्रूवल 13,000 बिल्ड अप एरिया No, this is the old one figure. I want the latest. You have given me on the RTI. Notice आणि Huh? latest तुम्ही दाखव होतो तुम्ही दाखल दिला मला बघा हो इतना दे टोटल 26,000 एका म्हणजे एक करून 26,000 ओके No, 39,000 हा. प्लस ॲडिशनल ते After ना एक FAR 1.8 सांगता तरी 6,000 हा सर ते जमिनी जमिनी तर त्यांची ॲक्च्युअल बिल्ट अप FAR कसा किती 32,200 EIA घेतलं EIA एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट पोल्युशन त्यांच्यानी पोल्युशन इज नाव पोल्युशन एन्व्हायरमेंट असा नाही का ज्यांना 20,000 टच येतात Hearing झाला. when you are building 20,000 in above you need EIA permission where is the EIA permission no you produce the permission so you are a company project manager no you are project manager no have you got a EIA permission have you got the approval assessment have you done environment impact
You know that. ना म्हाका जाऊ त्यांना माहिती पहिलो टीसीबी No, no, they have to enter. We have Wait, to wait. let them give later on, but you have come for the inspection. Let the तुमका किती राईट असा तुमका किती राईट असा please excuse me. तुमका किती राईट असा This is the तुमका private किती राईट property. असा प्रायव्हेट No, it's not your private property. तुमचे किती हा, हे तुमची property ना. तुमचे किती हा, one designation person असतं? आहे, madam. तुमच्या हांगा किती designation असतं? तुम्ही किती application करताले जाता? तुम्ही हांगा उभं काय consulting, करता? she consulted, yeah. Bhagaik sir, He is telling me. एक मिनिट, But while directly communicating with you. एक मिनिट. You don't communicate. We are talking with the. You we are talking with the- we are talking. No, 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 We no. are talking with the We are- TCP. we are for inspection. You We are are- Madam, what is the we are business here? inspection के पहले inspection हाँ, होनी तो है. don't We tell are madam. not- What is the No, business? you tell us, you tell us anything. No, what is the What is business? the business? Don't tell us anything. I'm not telling you. Let- We are let- saying- let- Madam, what is the business here? Let the manager speak. Keep your mouth shut. ये business किती आहे हिंगा? Manager will speak. Project manager will speak. Let project manager speak. Is she consultant? Is she consulting you all? We are doing inspection. Ah, we are doing a But inspection. the primary thing is that you don't have EIA clearance. You are doing illegal You work. have not taken You a- admitted. You EIA admitted. clearance of. You of this admit you are project. doing illegal work here. Everybody is free to say anything. Not free. No, no, no. You Sorry. accept or deny. You accept or deny. आप फिर समझिए. No, you agree. You agree. No. You agree or disagree. You agree or disagree. You have permission to please show me. EIA permission है तो दिखाओ. Will show on the consent. See, he has no permission. This is all illegal work going on. He needs to have environment impact दिखाओ. ये तो assessment. दिखाओ. This is don't fool us. सुनो किधर है? Just because don't think go on the fools. ऑफिसर को दिखाएंगे. कौन सा concern? देखिए साहब, Who is हमने the point concern करा। officer? Who is the concern officer over here? I am a MLA, local MLA. Don't please communicate to Local MLA है, कोई I am तो a, पहले नहीं सुनता. I am a local MLA over here, Local and MLA. he is a concerned officer. Really going He is a on, concerned private officer. hospital He is a concerned He's not officer. asking, you're asking. I am You don't- asking you why don't you are interacting over here? Why you are No, coming what over is the here? business here? What is the business here in this What is the property? business over here? Inspection What is your? जो भी चाहिए आप रोड का होय, म्हाका रा. हांव सांगता तुमका म्हाका एक सांग EIA क्लिअरन्स तुम्ही दिला हांगा दिना तुम्ही दिना आसतना हांका परमिशन कशें दिलें 32,000 तुम्ही आता दाखयला 32,200 प्लस 39,000 प्लस तुका 6,000 एड ऑन जाता तेचे सो 39,000 जेन्ना बिल्ट अप एरिया तुम्ही दिता तेन्ना EIA क्लिअरन्स नाका तुम्ही सांगा रूल सांगा तुम्ही अबाउट 20,000 जो आसा ताका EIA क्लिअरन्स जाय आता एक काम कर. कन्स्ट्रक्शन आता तुम्ही जाय तशी परमिशन दितले आम्ही तुमका सांगता की हे तेंगडे आहा का ना ते तुम्ही तेका विचारा आम्ही मागीर फुडें या त्याने वय नाम सांगपाचें क्या करें परमिशन सर आप देखिए आप आइए हम आपको हर चीज नो ए, चुप ए मत बोलो ये मत बोलो यू इंस्पेक्ट ये मत बोलो ये मत बोलो You don't या है या नहीं ये बोलो मेरे को। हाँ। इधर हम इंस्पेक्शन करने आए हैं इधर टाइम पास करने डॉक्यूमेंट नहीं देखो ना आए डॉक्यूमेंट देखो ना या है या नहीं ये बोलो नहीं है ना नहीं है तो स्टॉप होकर निकालो अभी क्या अभी नहीं है तो ओके ठीक है आगे इंस्पेक्शन करेंगे ना क्या है? म्हाका एक सांग दुसरे राव म्हाका दुसरे सांग एक दुसरे सांग म्हाका ही आमची RTI रिप्लाय आसा ओके ह्या हांगा तुमकां सायट इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले म्हणटा तुमी सायटीर ओके TCP डिपार्टमेंट येयल्ले कोण TCP सो तितून कोण कोण येयल्ले श्री के अशोक कुमार सँडविच डेप्युटी टाउन प्लॅनर ओके तो आसलो दुसरो कोण आसलो श्री CU तुयेकर ड्राफ्टमॅन ग्रेड 1 तिसरो आसलो कोण श्री BS दिवकर ड्राफ्टमॅन ग्रेड 2 वर पार्ट ऑफ द साइड इन्स्पेक्शन टीम तुम्ही ह्या टीमीचे पार्ट आसले आता म्हाका एक सांग हावेवर द डेट अँड टाइम इज नॉट मेन्शन इन द ऑफिस म्हटल्यार कितें तुम्ही केन्ना येयल्ले तुम्ही ऑफिसान बसून हे करताले हा केन्ना येयल्ले तुमकां खबर ना केन्ना तुम्ही इन्स्पेक्शन केला अरे येदो व्हडलो डॉक्युमेंटान येदो व्हडलो प्रोजेक्टाचो तुम्ही प्रपोजल दिता 39,000 स्क्वेअर मिटर बिल्ट अप एरिया येदो व्हडलो प्रोजेक्टाक तुम्ही सायटीर विजिटूच करूं ना आनी केल्ली ना तुम्ही डेट आनी टायम घालूंक जाल्लो तुमचो डेट आनी टायम कोण कोण ऑफिसराक तुम्ही तीग जाणांची नांवां दिल्या हांगा नांवां कशी ना तुमची फ्रँकली नांवां कशी ना हो तो TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे म्हणटा तुवें ते मेळावे करता पळय हेल्थ मेळावे नाकाल्लेले नाटकां लोकांक करून दाखयता पळय हांगा येवन पोवचे तुम्ही हांकां सस्पेंड करपाक जाय हे जे ऑफिसर आसा हे ऑफिसर जे डेट आनी टायम मेन्शन करता म्हाका विचारपाक जाय ह्या TCP मिनिस्टर विश्वजीत राण्याक की तूं हांकां सस्पेंड करतलो काय ना ओके करतलो काय ना कित्याक हो पयलू म्हणजे घोटाळो कित्याक डेट एंड जेन्ना RTI रिप्लाय येता तितून डेट आनी टायमूच ना सायट इन्स्पेक्शनाचो म्हटल्यार सायट इन्स्पेक्शन जावपूच ना हांगा ऑफिसान विश्वजीत राणे आपूण थंय बसता आसतलो आनी सायनी मारता आनी दिता हांकां सायनी मारपाक लायता हांकां बसयता टेबलाचेर आनी सायनी मारपाक लायता आनी क्लियर करता प्रोजेक्ट केस बाय केस बेसीस म्हणटा हे सुटकेस बाय सुटकेस म्हणटा पळय ही सिच्युएशन तेका लागून हांगा कोण ना मेजर करूया
ही स्टोरी आसा. ह्या विश्वजीत राण्यान तुम्ही थंय नाटकां करता पळय, डॉक्टर हेडा पळय, हांगा येवन टीसीपी घेवपाचो. आता प्रॉब्लेम डॉक्टर कितें टाइम पास करपाक गेला आणि विशय समजलो लोकांक. तूं हांगा आख्खे गोंय काबार करतलो, निसंडान करतलो, हांगा आमी क्लायमेट चेंजान मरतले आनी तूं थंय कितें डॉक्टर हेडलो, इंजेक्शनां मारतलो आनी ते इंजेक्शनाचेर पयशे घातलो. हाया आता हे टीसीपीचे मनीस येयले बीजेपीचे अशी नाटकां करताय. बीजेपी सगळे खावपाक उठल्या, गोंय विकपाक उठल्या आनी गोंयकारांक सोंपोवपाक उठल्या. सामकें. आणि हे टीसीपी येयल्या इक्विपमेंट कितें येयल्या, काय इक्विपमेंट हाडून ना मेजपाक. सायड मेजा, हायट मेजा हेजी, हायट वयरसून सकयल कितले डेप्थार केला ते सगळे मेजा ना. आता तुम्ही हेजेर टेपीन मेजा हे दिल्लीकारांक येतले दादागिरी करतले आणि आमचे गोंयकारांक हाडून आमकां झवडाक लायता. हा गोंयकारांक विकलो ना, दिल्लीकारांक काँग्रेसीचे मनीस काँग्रेस वुमन काम हियर. You are Congress woman. Don't talk to us. Why coming to disturbing us every time? Yes, I'm coming. Why are you coming to disturb here? This is not a Congress Yeah. party. Oh, this is not Congress party. Why are you coming over here? She Why is are you coming to coming take over funds for here? Why are Congress you party. coming This is over what here? your business is. Why you coming over here? तुमका पडला मग काय किती लागणार गरज सर. पडलंय Every time disturb करते हैं. Inspection हमसे. You are come to disturb. Who are you? What is your business in this property? What is your property? What is your business in this property? Do the inspection. What is your business in this property? Officer, do the inspection. What is your business in this property? What are you employed as here? Why I have to What? answer Then you? get lost. Why I have to answer you? You get lost. This is private property. We have asked for Let officer do the inspection. We have asked for the official Then just support inspection it. of this place. Yes. She is supporting environment You disturbance. don't have right over here. She is supporting environment destruction. This Congress person. You may be MLA. Show me your letter. You may be MLA. You show Why I me will your show letter. you? You show Why me I a will legal show you? letter. Why You I don't will show you? inspect over here. You don't come over I here. will show you. You don't distract us. Don't distract us. Every time she comes to disturb. This is What is her interest in this property? पीसफुल हांव सांगता पळय कशें आसा हांगा हेंका धाडल्या बॉल्सान कितें घालून ह्या दिल्लीकारांनी हेंका धाडल्या बॉल्सान कितें घालून आमचेर झगडी करपाक हांगा आमकां इंटरेक्ट करून आमकां खंय डिस्टर्ब करपाक कित्याक हे इतले व्हडले इनलिगल एक्टिविटी चालू आसा हांगा कशें हेंच्यान धाडल्या पळय ही नाटकां कशी करता पळय हेंका हरशी कांयच रायट ना कित्याक तेजेकडे काय लेटरूय ना तेंका जो बिल्डर आसा ते बिल्डराच्या अंडरूय ना ती कोणाच्या अंडर ना ती हांगा भितूर सरता तशें जाल्यार आख्ख्या गांवच्या लोकांक आपयता आख्ख्या गोंयच्या लोकांक आपयता भितूर आनी सगळ्यांक पळोवनी कितें चल्लां तें 2 persons have come for inspection. TCP and MLA supply. Hey, Savar. त्या हिशोबान आणले अभी अभी घातला पळय अभी ये काम हांगा लायव्ह लोकांक दाखयता हे हांगा काम चालू आसा पळया कन्स्ट्रक्शन काम चालू आसा इनलिगल हांकां परमिशन दिल्लें आसा टीसीपी डिपार्टमेंटान आनी इनलिगल्ली हे काम चालू आसा हेच्या पयलीं आमी हांगा येवन गेल्ले आनी तांकां सांगलेलें की बाबा काम बंद करा म्हणून आनी हांकां डायरेक्शन दिल्ली हांगा उदक आख्खें देंवता सगळ्यो झरी व्हांवता तरी पूण हांकां जाय तशी हांगा कामां चालू करता सो हे जे तुमी पळयता आसतले हे काम हांगा दिसता थंय शेवाळे घातलेलें आसा कंटिन्युअसली A to Z आनी हे सिमिटाचे जे हे आसा बॅगां आसा ती सिमिटाची बॅगां पासून हांगा येताली आणि हिंगा पळय मेजर करा हे पळय मेजर करा हायट मेजर करा जोरीचे उदक केस कोता पळय कितले जोरीचे उदक काम भायर मारता ही डेप्थ कितली आसा हायट कितली आसा ही आमकां मेजपाक जाय आणि थिंगा पळय पाप इलिगली पाप करून भायर मारता उदक जोरीचे पळय हे पळय एक्विफर डॅमेज केले सगळे झरीचे सगळे एक्विफायर हे सगळे डॅमेज केले जोरीचे उदक जोर सुकून कामार दिले म्हाका सांग कितें हाडला मेजर करपाक कितें इंस्ट्रुमेंट हाडला हा टेपीन तुमचे सगळे जातले मेजर नाल करा एक पार्ट राव मास्तर राव म्हाका हांव हांगा हालपाचो ना हांगाच बसतलो सांगता पयलू म्हाका हे सगळे मेजरमेंट A to Z जाय असो हालपाचो ना
कोण रावता ना राव, माझ्याकडे ऑफिशियल लेटरूय आसा. तुम्ही तुमकां मशिनरी जाय नाल्यार आतांच्या आतां हाडा, नाल्यार TCP डिपार्टमेंट हांव विकती घेवन दिता. तुमचे कडेन जायना जाल्यार मशिनरी विश्वजिताकूय सांगता, हांव विकती घेवन दिता. मशिनरी कितें जाय ती मेजरमेंट करपाक ना रे, सांगता रे. आतां ते घेवन येवपाक जाय आसलें न्हू. येदो व्हडलें इन्स्पेक्शन करता, तुम्ही मशिनरी घेवन येना. टाइम पास करपाक येयले हांगा, आतां हलोवपाक जेलोवपाक. तूं यो विश्वजिताक सांगता तुजे कडेन समज जायना न्हू ते इक्विपमेंट दिवपाक, हांव दिता तांकां. तुजे कडेन तांकां व्हेकल बीन काय दिवपाक जायना. हे इक्विपमेंट बेजीक नेसेसिटी जी इक्विपमेंट आसा ती जायना दिवपाक, हांव दिता. दिया म्हाका रिटर्न लेटर. एक रिक्वेस्ट आहा की ते DSLR येऊ ना. डायरेक्टर ऑफ सर्वे अँड लँड रेकॉर्ड त्यांचे कडेन इक्विपमेंट आहा मेजर करपाक. आम्ही मागता की परत इन्स्पेक्शन करपाचें विथ इक्विपमेंट. ना आतां परत नाका म्हाका हांव हांगा बसतलो पळय. हांव सांगता दिवकर बाब हांव तुका सांगता, हांव हांगा हालपाचो ना. हे ऑफिशियल आसा आनी हांवें हेका लागून CTPन वचोन हे इन्स्पेक्शन मागला. तुम्ही इन्स्पेक्शन म्हाका दिवना. राव हांव सांगता तुम्ही म्हाका हे इन्स्पेक्शनाची डेट दिवन आसली. हांव CTPन झगडोन CTP कडेन मागला हांवें इन्स्पेक्शनाची डेट आनी टायम. हांवें दिलें कितें म्हाका हांगा हालपाचो ना. तुम्ही तुमच्या ऑफिसराक सांगा तुमच्या CTP कडेन राव CTP कडेन तेणें इन्स्पेक्शन मागलें ताका दिवना. हांव सांगता 2 महिने जाले. 2 म्हयने जाले. हांव सांगता क्लियर कट म्हाजी मेसेज तुमकां आसा आनी तुजे विश्वजीत राण्याकूय आसा. तुमचे कडेन इक्विपमेंट जाय हांव परचेस करून दिता. समज आसा जाल्यार आतां घेवन येया. हांव हांगा हालपाचो ना, पयलू सांगता. हांव असलो हालपाचो ना. म्हाका हे टोटल हायट कितली आसा, विथ कितली आसा, तुम्ही कितें परमिशन दिता म्हाका A to Z हांगा जाय. म्हाका जाय म्हणजे जाय, हांव हालपाचो ना. गिरीश बाबा कितली परमिशन कितली दिल्या हांगा पळय कशें जालां, TCPन ह्या सगळ्या सर्वे नंबरांक त्यांच्या फूल परमिशन दिल्ली आसा. ओके, आता परमिशन कशी दिला हांगा पळय बेजीक म्हणजे कितें आसता, जेन्ना पयलू येता सायटीर पळयता हो सायडीची एरिया कितली आसा ती. ओके, एरिया कितली स्क्वेअर मिटर आसा पळय ती एकदां पळयली तेन्ना तुमकां कळटा की बाबा ही सगळी एरिया मेजर केली. त्याच्या नंतर ते वयता आनी सगळो रिपोर्ट करता, ते ड्राफ्ट करता, त्यांचो प्लॅन घेता आनी तो मागीर फायलिंग करता. आता हांगा अशें जाल्लें आसा, हांगा जेन्ना डेप्युटी टाउन प्लॅनर अशोक कुमार येयलो, जेन्ना हो दिवकर बाब येयलो ड्राफ्टमॅन 2 ग्रेड 2, जेन्ना तुयेकर ड्राफ्टमॅन 1 येयलो तेन्ना हेंच्यांनी डेट आनी टायम घालूंक ना. म्हटल्यार कितें, हांगा समज इन्स्पेक्शन आयची तारीख कितली 16 तारीख. आयच्या तारखेर आमी हांगा इन्स्पेक्शनाक येयल्या. करेक्ट, ऑफिशियली म्हाका लेटर येयला 11 सुमार इन्स्पेक्शन कंडक्ट करतले म्हणून. सो हांगा जेन्ना इन्स्पेक्शन करता आनी येदे व्हडले प्रॉपर्टीचे ज्या प्रॉपर्टीक 39,000 स्क्वेअर मिटर बिल्ट अप एरियाची परमिशन दिता विथआउट क्लियरन्स, म्हटल्यार एनवायरमेंट क्लियरन्स ताका कांयच ना. हांगा जो लोकांक कन्सर्न करपाक जाय आसले, हियरींग घेवपाक जाय आसली, हियरींग कांयच घेवना. हांव तुमकां मुद्दम दाखयता. हे पळय ही RTI रिप्लाय आसा. ह्या RTI रिप्लायन थोडे पॉयंट्स आसा जे RTI मागलेले की हांगा सध्या गार्बेज असेसमेंट केल्लो आसा, गार्बेज कलेक्शनाचो असेसमेंट केल्लो आसा. हेंचो रिप्लाय आसा ह्या डिपार्टमेंटा कडेन कांयच ना म्हणून. डिपार्टमेंट आतां तेजो कांयच रिपोर्ट घेवना. दुसरें, नॉट अंडरटेकन एनी गार्बेज इम्पॅक्ट असेसमेंट ओके विल अरायज ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट. म्हटल्यार येदो व्हडलो प्रोजेक्ट कितलो गार्बेज येतलो तेजो कांयच करूंक ना. दुसरें आसा, डिपार्टमेंट हॅज नॉट अंडरटेकन वॉटर डिमांड इम्पॅक्ट असेसमेंट फॉर द प्रोजेक्ट. आतां येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या हांगा कुर्का बांबोलीम एरियेन आमकां उदका लागून सामके त्रास जाता, धानो जाता. लोकांक आमकां परत फोन मारचे पडटा ऑफिसरांक, PWD एवरी टायम आमी इश्यू काडटा आनी हांगा असेसमेंट कांयच ना. 39,000 स्क्वेअर मिटर एरियाच्या अंडर जो बिल्ड अप एरिया आसा तितून येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता, तेजो कांयच असेसमेंट ना. उदक कितें जाता म्हटल्यार हांगा प्रोजेक्ट येयलो आख्ख्या लोकांक आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाक सगळ्यांक इफेक्ट जातले, सगळ्यांक इन्क्लुडींग GMC नाका कांय उदक मेळपाचें ना. फुडें जेन्ना आमी म्हणटा ट्रॅफिक समज आतां इन्क्रीज जायत आसा, मोटर आनी एक आसा, डिपार्टमेंट हॅज नॉट अंडरटेकन एनी मोटर व्हेकल ट्रॅफिक इन्क्रीज असेसमेंट फॉर द प्रोजेक्ट. आतां हितून कितें आसा, तुम्ही पयला आसतलो रोड मेजरमेंट केला. रोडाचो कितलो आसा 6 मीटर 8 मीटर आसा. हांगा तांकां परमिशन 15 मीटर रोड दाखोवन तांकां परमिशन दिला. तुमच्या दोळ्यांनी पळयला, प्रेस भावांनी पळयला, आमी पळयला, सगळ्या लोकांनी पळयला की बाबा हो कसो परमिशन दिला. 15 मीटर रोड विथ खंय आसा 15 मीटर, ते दुर्गा अशें आसा नाल्यार सायडीची जितली घरां आसा पळय आख्खी हे मोडून उडयतले फाल्यां. आख्खो गांव काबार जातलो. स्टार्टिंग फ्रॉम हांगा ते डायरेक्ट शिरदोना पासून आख्खो गांव 15 मीटर रोड दाखयलो, आख्खो गांव वयतलो. सो सोंपतलो. हितून क्लियर कट दाखयला. आणि सेटबॅक ना.
आणि सेटबॅक दोन्ही सायडीन ना, दोन्ही सायडीन सेटबॅक ना, दोन्ही सायडीन ड्रेन ना. मागीर आनी एक आसा, डिपार्टमेंट हॅज नो एनी कन्सल्टेशन वॉज हेल्ड विथ द रेसिडेंट्स ऑफ द बांबोलीम प्रायर टू ग्रांटिंग द अप्रुव्हल फॉर द प्रोजेक्ट. आता ही बांबोलीम विलेज आमची पिराबाट आसा, ते सायड ओल्ड बांबोलीम आसा, ही आख्खी विलेजी कडेन जावं विलेज पंचायत कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत जी आसा तेंचे कडेन कांयच परमिशन म्हटल्यार तेंचे कडेन काय सेत घेवंक ना तेंचो. आनी हो प्रोजेक्ट हाडून तकलेर मारलो. कोणा लोकलांक मात पासून हेतूनच घेना, कॉन्फिडन्सान घेना. बीजेपी सरकाराचें अशें जाल्लें आसा की लोकल पडलेले ना तांकां हे दिल्लीकार जे आसा ते पडल्या, ही लॉबी जी आसा ती लॉबी कशे पयशे दितले पळय ते पडल्या. आनी एक सांगता तुमकां की खूब आसा, हो विश्वजीत राणे म्हणटा पळय आपूण हांकां सस्पेंड करतलो तांकां सस्पेंड. आतां ह्यो सस्पेंड कर, म्हाकाय पळोवंक जाय कोणाक सस्पेंड करता तो. This department has not undertaken any study on storm water and flood management on this project. म्हटल्यार कितें, फ्लड जालो कितें जालें जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाचेर कांयच शे घेवंक ना. आनी एक सांगता, दिस डिपार्टमेंट ऑर थ्रू वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हॅज नॉट कन्सल्टेड एनी हायड्रोलॉजी or other experts on the likely impact on the groundwater, its catchment area prior to granting of technical clearance to the project. हितून कितें आसा, आतां तुमी पळया हें आख्खें खणलां हेंच्यांनी, भितूर येयला म्हणून तेंच्यानी WRD जो ग्राउंड वॉटर हें करता पळयता तेंचे कडेन कांयच क्लियरन्स घेवंक ना. आनी टेक्निकल क्लियरन्स तेंच्यानी ग्रांट केलो, हे TCP डिपार्टमेंट सगळें ग्रांट केलें तेंकां. आनी एक सांगता, it is to inform that this department has not conducted any study nor any geohydrological or has been not appointed on this likely project on the groundwater aquifer. आता हितून कितें आसा, हांगाय सेम जाला. ह्या TCP डिपार्टमेंटान ग्राउंड वॉटर एक्विफायर कशें आसा कितें आसा हें कांयच पळोवंक ना. हांगा सगळ्यांकून चड हांगा ऑलमोस्ट 12 स्प्रिंग्स आसा. गोंयान खंयच आसची ना ह्या कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत 12 स्प्रिंग्स आसा, 15 स्प्रिंग्स आसा. सो 15 स्प्रिंग्स आसा आनी हांगा ह्या बांबोळेन बसून हांगा आयल्यानूच बरी स्प्रिंग आसा, अजून बसून आसा. सो अश्यो ज्यो स्प्रिंग आसा कितें आसा हेजो कांयच तेंच्यांनी एनालायज करून आनी ह्या प्रोजेक्टाक परमिशन दिला. आनी आतां हो जो TCBचो ड्राफ्टमॅन आसा दिवकर बाब, तो दिवकर बाब आमकां सांगता की बाबा आमी मेजरमेंट युनिट्स जावं कितें मेजर करपाक लागता ते कांयच हाडूना म्हणून. म्हणल्यार आमी हांगा पिकनीक करूंक येयल्या. ही पिकनीक हांव प्रेस भावांक घेवन आनी आमच्या अवतान बाबाक घेवन आनी ह्या TCP बाबाक घेवन हांव पिकनीक करूंक येयल्या. हिंगा 5 एक्विफर हिंगा पंक्चर केल्या, ते डॅमेज केल्या, ते ब्लॉक केल्या पळय, सिमेंट सगळे ब्लॉक केल्या. हे इलिगल, पयले हे इलिगल. पळय ताका कशे रॉड घातल्या तो, बांयो सुकून काबार जाल्यो सगळ्यो बांयो सुकोवन काबार जाल्यो. ऑलरेडी कितले बांयो सुकोवन काबार जाल्ल्यो आसा. आनी हांगा तुमी पळयता आसतले ते सायडीन ते कन्स्ट्रक्शन दिता. आतां तांकां स्टॉप वॉक नोटीस काडलेली आसा. थंय ग्रँड आयताचे कॉन्क्रीट वॉलाक कोण दिता, हो बीजेपी सरकारचे डिपार्टमेंट. जावं ते GCZMA आसूं, जावं ते TCP डिपार्टमेंट आसूं, जावं ती बीजेपी पंचायत जी आसा कुर्का बांबोलीम पंचायत, हे दिता हांकां. कशें दिता, इनलिगल्ली हांकां सगळे ग्रांट करूंक सोदता तुम्ही फक्त लूप होल दाखयता आनी तांकां ग्रांट करता. कशें ग्रांट करूंक शकता तुम्ही, कशी परमिशन दिता. आनी समज परमिशन दिवंक ना जाल्यार कित्याक स्टॉप करिना, कित्याक थंय आमकां वयचें पडटा, आमकां थंय रावचें पडटा आनी हे स्टॉप वॉक ऑर्डर हाडची पडटा. रात दीस हांकां फोन मारचे पडटा, कलेक्टराक, डेप्युटी कलेक्टराक, मामलेदाराक, तलाटीक फोन मारचे पडटा आनी आपोवचें पडटा, पुलिसांक आपोवचें पडटा, हांकां जो GCZMAचे ऑफिसर जाता तांकां आपोवचें पडटा, डायरेक्टराक GCZMAचे फोन मारचे पडटा. हे कित्याक लागून पडटा. हो सरकार जेन्ना म्हणटा की सरकार आमी सगळ्या गोंयकारांक लागून आसा, गोंयचे भलायकी खातीर आसा, गोंय आमी अशें करतले, भाशणां हो जो दोतोर प्रमोद सावंत आसा व्हडली दिता, जो विश्वजीत राणे आसा व्हडली भाशणां दिता. जशें दिसता की बाबा आयज आमचें बरें जालें, आमी सगळे सुखान आसा आनी गोंय सारकें सुखान आसा आनी फुडें आमी बरे भशेन रावतले. आतां पळया थंय आरपोरा पळया कशें घरां मोडपाचें आसा. कित्याक लागून मोडटा, कित्याक लागून हांगा रोड जो आसा हो रोड बिल्डरांक लागून आसा. हे रोड तेंच्यांनी वायडनींग दाखयल्या, सगळे रोड गोंयभरान जितले रोड आसा ते बिल्डरांक लागून दाखयल्या. 15 मीटर 25 मीटर रोड दाखयल्या. कोणाक लागून दाखयल्या, गोंयकारांची घरां जावं कितें धंदे आसा ते सायडीक आसा, हे धंदे आख्खे मोडून हाडटले. आनी हे बीजेपी सरकार फक्त दिल्लीकारांक सपोर्ट करता. हो दिल्लीकारांक लागून हे रस्ते जे आसा ते वायडनींग करता. आनी गोंयचे खंयूय तुमी पळया, भोमा वचोन पळया, तुमी आरपोरा वचोन पळया, आयज बारीक धंदेकार जो आसा आयज तो रडटा, तो भीक मागता तेंच्या आमदारा कडेन बीजेपी. आनी तेंचो आमदार कितें सांगता आमदार, तो म्हणटा आपणाक काय लागना. कित्याक लागना, जेन्ना दिल्लीकारांचे प्रोजेक्ट येता तेन्ना तुम्ही बरें दिता मरे तांकां परमिशनां, आनी गोंयकारांची मोडटा तेन्ना तुमी कित्याक तोंड बंद करून ओगी रावल्या, कित्याक ओगी रावल्या. दिल्लीकारांची कितें आसा, तुम्ही कायदे रातोरात चेंज करता आनी गोंयकारांची जेन्ना आसता तेन्ना कायदे कशें चेंज जायना. तुमकां जाय तेन्ना भुमिपुत्र बील हाडटा तुमी, तुमकां जाय तेन्ना भुमिपुत्र आनी तांकां नाचयता, तांकां मंचार हाडून नाटकां करता. आनी आयज गोंयकारांची घरां मोडटा, गोंयकार काबार जाता तेन्ना तुमी काय करता. हांव मागता साना नरेच्या लोकांकूय सांगूंक सोदता
जे हांगा बांबोळे आसा सगळ्यांची सायडीची घरां आसा ती मोडटली. हो समज प्रोजेक्ट हांव मागता सगळ्या कडेन तुमी सपोर्ट करपाक जाय, हेजो विरोध करपाक जाय. हो प्रोजेक्ट समज आमी विरोध करना, असे कितलेशे प्रोजेक्ट आसा. कित्याक हेंका फक्त दाखोवपाक जाय की आमी वायडनींग रोड करतले म्हणून, आनी फुडें हे प्रोजेक्ट जालो म्हणटले हे कोर्टान वयतले आनी हे प्रोजेक्टाक अप्रुवल हाडटले. आमी गोंयकार कितें करतले, आमकां पयशे एकटे करचे पडटले कोर्टान वचपाक पासून, आमकां त्रास काडचे पडटले. सगळ्याक सानंद आख्खे गोंयभरान हेच चालू आसा. व्हडले व्हडले प्रोजेक्टान परमिशन दिता, रोड ना, प्रपोज रोड दाखयता. हांव आनीक दाखयतलो कुर्का बांबोली विलेज पंचायत ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान कशी परमिशनां दिल्या पळय हेंचे सारखे दाखयता. खंय खंय परमिशन दिल्या पळय A to Z दाखयता. आता हे इन्स्पेक्शन फुडें वयतले ना वचपाकूच जाय. हांव आसा हांगा ते एम तेंकडे आता मेजरमेंट मेजरिंग वयर चोडांनी मेजरिंग टेप देवनी सकयल आनी मेजूनी गिरीश बघा तुम्ही इंस्ट्रुमेंट पळय. म्हाका एक सांगा विरेश जेन्ना ऑफिशियल आमदार एक लेटर करता, ओके, आमदार एक लेटर करता की इन्स्पेक्शन जाय आमकां, हे इन्स्पेक्शन कंडक्ट करूंक जाय, तेन्ना तेंच्यानी कितें कॅरी करपाक जाय. ते बेश्टे फायली घेवन येयले काबार. इन्स्पेक्शन म्हटल्यार कितें, इन्स्पेक्शन म्हटल्यार मेजरमेंट. हांगा येतले आमी भाशणां दितले, वयतले आनी कितें केलें पयलू आमी दाखयले रोड दाखयलो. पयलू म्हणजे रोडारूच इनलिगल आसा. दुसरे भितूर चल्ले, दुसरे भितूर कितें जालें 39,000 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप दाखयल्या. दुसरे इनलिगल बिकॉज तेका ह्या क्लियरन्सूच घेवंक ना, आनी बाकीची सगळी इनलिगल जी आसा ती सगळी रीड आउट केली तुमचे कडेन. सो हांगा आनी प्रश्न कितें उरता, हेंच्यांनी आतांच खरें म्हटल्यार तांकां आतांच शोकस नोटीस हाडपाक जाय, आतांच तांकां स्टॉप वर्क हाडपाक जाय, आतांच बंद करूंक जाय काम. कितें उरलां लिगल, हो सरकारूच इनलिगल जाला, हो हेंचो धंदोच इनलिगल जाला. तो एकटो सांगता थंय मोविन गुदिनो हे सगळे कोणाकूच आपूण मेगा डेमोलिश करपाक दिवची ना म्हणून, स्लम डेमोलिश करपाक दिवची ना म्हणून. जेन्ना हांव थंय लाला की बस्ती म्हणटालो असेंब्लीन तेन्ना हेच म्हाजी फकाणां मारताले, तेन्ना हेंच्यांनीच म्हाका भायर घातलो. आतां कशी मोडली ती लाला की बस्ती इनलिगल. जेन्ना हायकोर्टाची ऑर्डर येयली तेन्ना कशी मोडली. तुम्ही स्वताक कितें समजता, आमी राजा, आमी कॉन्स्टिट्यूशन कसोय चेंज करतले, मात कायदो जो आसा हो सामान्य नागरिकांक आसा तसो व्हडल्यांक सगळ्यांक समान कायदो आसा. आनी हो कायदो जो आसा ह्या कायद्यानुसार आमी हांगा येयल्ले आसा आनी ह्या कायद्यानुसारच आमी मागलेले आसा. एज पर टीसीपी एक्ट हे दिवपाक शकना, ते परमिशनूच ग्रांट करपाक शकता. हेंच्यांनी इनलिगल परमिशन ग्रांट केल्ली आसा. विरेश ह्या इन्स्पेक्शनाक पंचायतीक आपोवंक ना. पळय कशें आसा, टीसीपी डिपार्टमेंटाचो कर्तव्य जाता की तेंच्यांनी पंचायतीक सांगचें, आनी पंचायतीक तेंच्यांनी सांगलां. काल पासून हांव गेलो पंचायतीन, तेन्ना तुमी आसले पंचायतीन, सेक्रेटरी ना, सरपंच ना. सेक्रेटरी खंय लिव्हेर गेलो. बीडीओ सांगता, हांवें बीडीओक लेटर केला. आतां बीडीओ सांगता की आपणाक लेटर कर, आपूण कितें आसता हें करतलो. आतां पळय तो पंचायत मिनिस्टर जो आसा तो घाटयांक वाचोवपाक रावला थंय बिंदास थंय भाशणां दिता. हांगा ह्यो पंचायती कितें करता आनी हेंचे सेक्रेटरी कितें करता पळय हेंकां कांय खबर ना दिसता. जावं खबर आसा नाल्यार हो मुद्दम करता. कित्याक बॅगां मेळटा, कितें मेळटा बॅगां, आनी बॅगां मेळना जाल्यार बंद करा काम. कित्याक लागून पंचायत थंय येवंक ना सायडीचेर. तुमी सगळे प्रेस पावल्ले थंय ग्रँड आसा ताच्या फाटल्यान कित्याक येवंक ना. पंचायती एकटोय कोण येवंक ना, कोणूच येवंक ना पंचायतीचो. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो तलाटी येयला, पंचायतीचो एकटोय येवंक ना. सो हांगा पंचायतीचो एकटो येवंक ना कित्याक बॅगां मेळटा. कितें मेळटा सांगा, तुमी सांगा कितें मेळटा. मेळटा मरे, सगळ्यांक खबर आसा. ना नाल्यार येवचे. हांगा जग मारीत येवपाक जाय. हांगा कितलेशे जाण कंप्लेन करता पंचायत आनी दुसरे. अरे ही पंचायत कशी परमिशन दिवपाक शकता, कशी परमिशन दिवपाक शकता पंचायत उठले सुटले व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिता, उदक ना कितें ना, आनी उदक ना तेन्ना म्हाका फोन मारता. हे पंचायत मेंबर थोडे आसा ते आनी थोडे तेंचे सपोर्टर आसा ते म्हाका फोन मारता, उदक ना उदक ना उदक ना. आमदाराचेर घालता. कोणाचेर घालता, आमदाराचेर. म्हटल्यार आमदारान हेंचे उदक चोरलें, खाल्लें उदक. आनी हे जे आसा हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्टांक परमिशन दीत आसा आनी तांकां कनेक्शन दीत आसा. ते म्हणटा आमकां कितें ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड, कसलो ग्राउंड आसा तांकां, मनीसपणाचो ग्राउंड. आनी आमी मरपाचे. जे स्थायीक गोंयकार आसा, जे पयलींच्यान हांगा आसा नीज गोंयकार, ते मरपाचे. हेंकां ग्रांट दिया सगलो. आमी मनीस न्हू, आमी कोण जाले रे. सो ही परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्ली आसा. ह्या पंचायतीक मातूय पडलेले ना. पंचायतीक पडलेले आसतना हांगा येवचे आनी एका स्टॉप हाडचो. कायदे हो सरकार कायदे म्हणटा आनी आमकां एक टायमार म्हणटाले अनकॉन्स्टिट्युशनल. हे दाखयता तुमकां. आनी ह्या विश्वजीत राणे सांगता, तुका सांगता की बाबा हे जे आसा तुजो डिपार्टमेंट टोटल इनलिगल जाला. इनलिगल हो हायकोर्टान दाखयल्ले आसा तुका. तुजो डिपार्टमेंट कशी इनलिगल करता. तूं म्हणटा चॅलेंज कर मरे, चॅलेंज तुका. आमी चॅलेंज करता तुका. आनी तुका कसो एक्सपोज करपाक जाय पळय खंय एक्सपोज करता आमी करून दाखयतले. कोण आसूं नासूं तुमकां दाखयता कशें कितें. आनी गोंयकार समर्थ आसा तुमकां दाखोवपाक. तुमी भाशणां कितलीं दिया, मात तुमची भाशणां जी आसा पळय ती थंय दवरा, हांगा दवरूं नाका. गिरीश बाब प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक जाय तुका दिसता. ऑफकोर्स
हो प्रोजेक्ट बंद पडपाक जाय. हो टोटल इलिगल प्रोजेक्ट, इलिगल प्रोजेक्ट कम्प्लीट इलिगल प्रोजेक्ट, दोंगर कापला मरे म्हणतो दोंगर टोटल हिल कटिंग मरी. टीसीपी रेकॉर्डर कापला दोंगर कापला म्हण पळय इनगे वळ पळय आखी बिल्डिंग इलिगल फाटल्यान निघून आख्खो दोंगर कापला तेणी दोंगर कापला. पळय कशें जाता जाणा मरे, जेन्ना प्रोजेक्टाक हे दिता परमिशन दिता ती जबाबदारी कोणाची असता? टीसीपी डिपार्टमेंटाची. मागीर कोणाची जबाबदारी असता? पंचायतीची. कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ग्रांट करता. आणि तेन्ना हेंच्यांनी सायटीर येवन हांगा पळोवपाक जाय कितें आसा आनी कितें ना तें, कितें आसा कितें ना तें एक्झॅक्ट पळोवपाक जाय. आनी हे हांगा पळोवंक ना हेंच्यांनी, पंचायतीनूय पळोवंक ना, टीसीपी डिपार्टमेंटानूय पळोवंक ना. डीसीपी डिपार्टमेंटाक भायर काडटा पळय. डीसीपी डिपार्टमेंट क्यों बाहर निकाल रहे तुम लोग? हम इधर आए हैं गांव बचाने के लिए. ओके, तो आपका इधर आओ हाँ, इधर आओ. क्यों जा रहे हो? तुम उसको क्यों बाहर निकाल रहे हो? दिखाओ उसको, इक्विपमेंट रहेगा तुम्हारे पास, दो उसको काम इक्विपमेंट. कैसे चालू है इधर? हाँ दोंगर कापला मरे दोंगर कापू कैसा काम चालू है तुम्हारा? गाँव है कैसा काम चालू है? गाँव का क्या मतलब है? गाँव का क्या मतलब है? मैं यहाँ का आधार कार्ड है मेरे पास. आधार कार्ड हाँ, यहाँ का आधार कार्ड है तो क्या हुआ? आधार कार्ड है तो क्या हुआ? आधार कार्ड है तो कुछ भी कर सकते हैं क्या? रेजिडेंट हूँ. क्या कर रहा हूँ? आधार कार्ड है तो क्या कर सकता है? क्या कर रहा हूँ बताओ? नहीं मेरे को क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे हैं? तुम्हें हो रहा मेरे को बोलो आधार कार्ड घे वाला म्हणतो रेशन कार्ड रुको मेरे को बोलो, तुम्हारे पास यही क्लियरेंस है इधर का? नहीं है ना? नहीं है ना? आप और मिस्टर दीपकर इंस्पेक्शन कर लीजिए, जो इश्यू है मैं बता दूं. नहीं, ये काम कैसे चालू है तुम लोगों का? तुम्हें क्या बोला था तभी? मैडम इसीलिए बोलता हूँ ना, हमने पळय दोरी कश्यो व्हांवता त्यो पळया. पळय कश्यो दोरी व्हांवता त्यो पळया. पळया सारक्यो पळया. हे बेस्ट आहे. हे कन्स्ट्रक्शन, हे त्यांची कन्स्ट्रक्शन. पळय उदक ना हे पळय उदक पळय. पळया उदक कशें व्हांवता ते. ही फोटिंगपणा करता ते. आणि पंप मारून भायर मारता उदक पंप मारून पंप हा पळय तिका वेस्ट करता सगळे उदक दोरे भायर मारता काढून गटारा उडता. अरे बाबा विदाउट ईआय देखील इलिगल परमिशन हे इलिगल डॅमेज केल्या जोर काबार केल्या पाच जोर पेडेर केले का तुम्ही केन्ना लेटर केल्ले पळय. तुम्ही लेटर केल्ले पळय. ना तुम्ही ताका स्टॉप काढा नाल्यार तुम्ही स्टॉप काढा ताका. आवय ना स्टॉप काढा. आयज कशें म्हणलं तो काम चालू सिमेंट हाडला मरे तांच्यानी. कोण सरला? सर तुम्ही फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करता सर्टिफिकेट काढा. तू हवं ना टूल काढत अपॉइंटमेंट घेवपाक तुम्हाला डीएसएल सरान आमकां केन्ना दिला केन्ना दिल्लें तुमकां? लेटर केन्ना दिल्लें तुमकां? किती तारखेर लेटर दिलें? ना ना तशें ना तशें ना. म्हाका आयच्या आयज हांगा इन्स्पेक्शन टोटल जाल्लें जाय. आयच्या आयज जाय म्हाका. हांव हालपाक ना, हांव हितून बसता नाल्यार मागीर आनी कितें सांगपाक तुमकां? बसपाक हांगा जागोय ना. तुम्ही हाडा तुमचे कितें आसता डीएसएलआर बी सगळें हाडा. तुम्ही हाडपाक नाका डीएसएलआर? आमी हाडपाचो? तुका जाय जाल्यार हांव हाडटा. कितले म्हणल्यार हांगा जबाबदारी आसली की आमी हांगा इन्स्पेक्शन येता म्हटल्यार तुमी सगळे इक्विपमेंट घेवन येवपाक. कितें टायम दिला? केन्ना दिल्ले तुमकां? 15 दीस जाले. रोखडे वयल्यान खंयच्यान हाडटा तो? डीएसएलआर टाइम जाओ. गव्हर्नमेंट टायम लागतलो. तुम्ही आमकां केन्ना दिला? तुमचेच सांगा. केन्ना दिला? हे सर तुम्ही लेटर केन्ना दिला? फ्रायडे दिवंक ना लेटर तुमकां. फ्रायडे हांव मागपाक गेला डेट. हा तेणे 2 महिने पयलीं दिला. डेट वयल्यान आमी रोखडे पयलीं तुमकां 2 महिने दिले मरे. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. तुम्ही जाय ना तुमच्या स्टाफाक. ना ना हांव काय पळयना. ना हांव काय पळयना. तुम्ही आमचे कितले पळयता? तुम्ही आमचे कितले पळयता? तुम्ही आख्या कुडका बांबोली विलेज पंचायत इलिगल परमिशन दिला मरे सगळ्याक. हांव सगळी काडटलो. ना 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 म्हाका नाल्यार तूं स्टॉप ऑर्डर ते काम चालू दवरला.
तू स्टॉप कर ना ना रातचे आता सीबी हाडटा सगळे बंद करा तुम्ही नोटीस मारा आताच्या बंद कर म्हणून सांगता सध्या कॉन्क्रीट हाडीत असता पळय कशें जातले ते प्लीज कशें मातशें प्लीज हे तुम्ही स्टॉप ऑर्डर ओके ते स्टॉप ऑर्डर मातशें तुम्ही इश्यू करा विरे तो इश्यू स्टॉप ऑर्डर इश्यू करून गांव येतलो आख्खो गांव येतलो श्वेत आणि चॅलेंज करता मरे आमकां आमी चॅलेंज करता पर तू सोशल ऍक्टिव्हिस्ट म्हणटा न्हू नाही तो सोशल वर्क करूंक जाय न्हू तो सोशल वर्क करता माझ्याकडे पासून कंप्लेंट पावला हांवें तांकां हाला तुमचो खंय घातला कंप्लेंट तुम्ही कंप्लेंट खंय घातलेली हा हांवें कंप्लेंट घातला ना इलिगल आता म्हणटा न्हू खूब कितें आहा म्हणटा न्हू कंप्लेंट घातला म्हणून सांगना ना तुम्ही म्हटलं न्हू आता खूब इलिगल प्रोजेक्ट आहा म्हणटा न्हू हांगासर MLA पावना गरज आहा MLAचे तांच्याकडे उभे राहा खंय पावना लोकांनी ते सांगलं त्याका इलिगल चालू आहा म्हणून न्हू. ताका अप्रोच जाला जाला म्हणून येयला न्हू त्याका सपन काही पडक नासतलें न्हू. स्टॉप केला करनाका म्हणून सांगला करा येता मरे आमी रावता हांगा आम्ही लिगल करता इलिगल हा जाल्यार पयलींच सांगला बेसिस तांचो काय हे करनाका हांवें पयलींच सांगला हांव तेन्ना स्टॉप करना ते काय करना पळयलें हांगा जनरेटर स्पेशल घातला त्यात व्हडलो जनरेटर घातलो तो पंपिंग जालो झोडी कसो वता ते पळया हांगा पळय तेंच्यांनी कशें इलिगल एनवायरमेंट डॅमेज केला पळय हांगा पळय कशें कॉन्क्रीट घातला हांगा पळया ते झोडी ब्लॉक करपाक लागून कॉन्क्रीट घातला हें सगळें दिसतलें तुमकां हे हांगा तेंच्यांनी कशें तांकां तोपल्या वयर सगळ्याक पळयतात हे सगळें दिसता हा पळय कॉन्क्रीट कशें घातला पळय हो मेटल घातला पळय सगळ्याक पळय झरी पळय कशी येता त्यो आख्खें उदक भरता आनी हांगा आतां बंद केलें तेंच्यांनी आमी येता म्हणून कंटिन्युअसली पंपिंग चालू आसा केदो व्हडलो एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन हो केदो व्हडलो आनी हे म्हणटा आमचे कडेन इक्विपमेंट ना मेजर करपाक म्हटल्यार आमी टायम पास करूं गेले हांगा सगळे हांगा टायम पास करूं गेले 5 हे केला पंक्चर केलं तिका 5 हे पळय 5 केले हांगा 5 3 सेकंड आसा हे पळय आमी लास्ट टायम येयले तेन्ना ते पळय हामे बीन नासले आतां ते हामे वयर काडले आणि बाहेर सुटपाक लागले फुडें हिंगा बांबोली कुर्गा गावात बाहेर सुटपाक लागले हेका लागून कंटिन्युअसली जनरेटर चलयतात कंटिन्युअसली मशिनरी पळय मशिनरी चालूच आसा आमी रावल्या आनी सांगला तेका की बाबा हांगा तुमची इक्विपमेंट घेवन या मेजरमेंट करपाची गरज आसा कित्याक एवरी टायम हांव वचोन ते टीसीपीन झगडोंक शकना सीटीपीन आतां कितले तेंपान हांगा इन्स्पेक्शन दिलां सो हे आतां कितें करूंक सोदता की फुडें फुडें धुकरूंक सोदता म्हटल्यार तांकां चान्स दिवपाक सोदता तुमी कितें हें घाला तें घाला परमिशनाक घाला आनी कितें घाला तेंच्यांनी घातला म्हूण सांगतले अशें करून सोदता मात हांगा कितें परमिशन ह्या जेन्ना तुमचे कडेन ना ह्या व्हडलो एनवायरमेंट डॅमेज केला तुमी त्या फुडें आनी परमिशन आनी कितें उरला ह्या क्लियरन्सूच ना तुमचे कडेन
म्हणून कितें आनी परमिशन उरला हांगा TCP डिपार्टमेंट आपूण म्हणटा आपूण हें करून घेवपाक शकना तो डेप्युटी टावन प्लॅनर घेवपाक जाय CTPन घेवपाक जाय तर CTPन घेवचो तेणें हें इन्फॉर्मेशन पास ऑन करची की बाबा हेका स्टॉप ऑर्डर काडचो म्हणून जो पर्यंत मेजर जावचे तुवें हांव हांगाच रावतलो म्हाका हांगा पळोवपाक जाय हे आतां थोडे जाण येयल्या पळय थोडे जाण कोणाक कितें पडटा म्हणून येयल्या पळय तेंच्याय पळोवपाक जाय ती कशें नाटकां करता हांगा ती गिरीश काम चालू आहे की बंद आहे काम चालू आसा दिसता मरे पळय हे पळय मरे मशीन शेवाय घातला पळय भितरूच आसा आमी भायर आसतना म्हाका दिसता बंद केलें तेंच्यांनी भितूर पळय मशीन खोल्लीच आसा लास्ट टायम आमी येयल्ले तेन्ना हांगा आसले माती आतां थंय पावली फुडें पावली हय तो आहलो पाईप आनी आख्खे पळय तुमी आतां थंय पासून तेंच्यांनी पोल कॉन्क्रीट जे आसा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर पासून चालू आसा म्हणल्यार हे टायम सोदता हे वाडोवपाक फुडें आनी पळया तुमी पावर कनेक्शन हांगा कितलो हे लागतलो पावराक तो काय ना उदक कितलें लागतलें काय ना कनेक्शन घेतलें ग्राउंड वॉटर कशें काबार जाता तें काय ना आतां हे ते पायप पळय आतां हे ते आमकां पायप खबर ना उदकाचे हे मातशें झूम करा पळया सरकार कितें करता तो पळोवया सरकार तुमचे दारी म्हणटा पळय हे मातशें येया पळोवया कितें जालां तें दारी सरकार गोंयकाराच्या दारी काय आनी कोणाच्या दारी तें पळोवया हे मातशें पायप पळया हे पळय हे दिसपाक PWD वॉटर सप्लाय दिसता डायरेक्ट विथआउट मीटर कनेक्शन पाईप असतो पळय तुम्ही व्हिडिओ काढता हाँ, क्या है आप कौन है नाही ओपन करो आप कौन है नाही रुको होय तुम्ही हे पळयता आसतले उदकाचे पायप ते पायप कशे येयला आमकां खबर ना हे ते पायप कशे येयला नोट करा ते पायप कशे येयले PWDचे ते पायप पळया तुम्ही पळया हांगा सरकार तुमच्या दारी म्हणटा हर घर जल म्हणटा हांगा हर घर जल न्हू हर हॉटेल जल जाला हॉटेलांक जल पावता पळय फुल व्हिडिओ काढ कळलं तरी फुल व्हिडिओ फुल व्हिडिओ हे काय हे कितें कोयर तो हे कोयर तो हे कितें हे घातला ते कितें ब्लॉक केला तिकडे पुढे हे कितें हे सोळ्याला घातला नाही ठेरो पोलीस रोड घालून पुलिस को येता नाही इलीगल नाही इलीगल आहे व्हिडिओ नाही नाही ये पुलिस को देगा अभी वीरे ये दो रहा वीडियो काटता कि कौन हो वीडियो काटता कौन हो नहीं डिलीट नहीं अभी ये पुलिस को जाएगा कौन हो तुम कौन है इधर कौन तो किधर है हम जोगड़ी गाड़ी में रुक रही किसको हाथ लगा था तुझे वीडियो काटो बजो आप कौन है आपका नाम क्या है आईडी दिखाओ आईडी दिखाओ तुम्ही राईट आहे आपका आईडी दिखाओ मीडिया पासून आहे ओए इधर मीडिया पासून आहे दिखाओ रे आईडी दिखा रहे हा कार्ड रे कार्ड बाबा मातशें कर वत मारता मरे हांगा जायना सुशेग तूं दिना मरे आमकां कितें रे आनी Sir, just one point. You had come now for the inspection over here. So what documents you had brought for the site inspection? Only tape. Huh? Measuring tape. Only tape. So this is the equipment for it is measuring the height of the this construction of this project. Sorry. So sir, your office doesn't have कशें काबार करतले आमी हांगा inspection कशें काबार जातले ना म्हाका हांगा जाय तुमचे कडेन रिपोर्ट जाय आतां तुमी दाखया बाबा कितें केलां कितें केलां ऑफिशियल तुमी कितें करता इन्स्पेक्शनाक तुमकां खबर ना आतां परमिशन दिवपाक खबर आसा मरे इन्स्पेक्शनाक कितें करता खबर
ह्या व्हडल्या प्रोजेक्टाक तुम्ही 2 स्टॉप घेऊन येयल्या. डीएसएलआर घेऊन येवपाचो तो येवं ना डीएसएलआर तांकडे इक्विपमेंट आहा न्ही तांकां सांगून दिली तेणे हाडून ना इक्विपमेंट ऑफिसान ना कॅमेरा ना सराक ऑलरेडी सांगल्या ना सराक सांगले म्हटल्यार सरान तुमकां सांगलेलें इन्स्पेक्शन कितें म्हणून आसा ह्या प्रोजेक्टाचं इन्स्पेक्शन फोन मारा ना सर. जेन्ना हो प्रोजेक्ट आमी इन्स्पेक्ट करता तुम्ही अर्देवट अशी करता Viresh, the measuring tape is a right equipment for. नो तेंका तेंच्यांनी डीएसएलआर घालपाक जाल्लो हांगा डीएसएलआर घेवन सगळे इन्स्पेक्ट करूंक जाल्ली आख्खी एरिया कितली डेप्थ आसा कितली विड्थ आसा कितली हायट आसा सगळे चेक करूंक जाय हे तेंच्याकडे कांयच ना आनी हो सरकार काहीच ना वो काहीच हाडूंक हाडूंक ना पर्पजली हाडूंक नासतलो कित्याक आतां गेल्या त्या विकान आमी वचोन सांगले अपॉइंटमेंट घेतले तेंका खबर ना आतां आमी प्रिपेर जावन येयले मरे आमचो आख्खो शेड्यूल बंद दवरून येयले मरे आमकां कामान आहली इन्स्पेक्शन कशी दिसता इज द सेक ऑफ इन्स्पेक्शन हो इट्स अ सिरियस. पळय कशें आसा हो सरकाराचो चेक जाला म्हणल्यार कसो आपणाक जाय पळय तें करता दिल्लीकारांक जाय पळय तें करता हे इन्स्पेक्शन हे ऑफिसर जे आसा तेय तशेंच करता तेंचो बॉस कितें सांगता पळय हे परमिशन ग्रांट करपाचो फायन मारली दिली काबार बॉस काय हे बाकीचे फुडले काय पळोवप ना पानां पलटप बीन ना बाबा तूं घे सायन मारली दिली हे बॉस करता आनी सेम तेंचे जे स्टाफ आसा पळय ते सेम करता. पूण आतां आउटकम इन्स्पेक्शनाचे ना आउटकम आमी रावले हांगा आउटकमाकूच रावला हांव ह्या वताक पळय कितलो टायम कितलो 12 जाल्या तुमी हांगा 12 कित्याक रावले आउटकमाक रावले कित्याक आमकां हांगा इन्स्पेक्शन करून आतां कितले सीसीपी डिपार्टमेंटात वचोन बोवा घालून तेंकां इन्स्पेक्शन मागलें तेच्या पयलीं इन्स्पेक्शन कोण दिनासलें आतां इन्स्पेक्शन मारला तेन्ना म्हणटा ते आमच्यांनी इक्विपमेंट हाडूंक ना आनी हांगा हे बिंदास कामां करतले. पूण आतां म्हाका दिसता हेज्याहून हें तुजें 3rd इन्स्पेक्शन जालें हिंगा आनी म्हाका दिसता हांव 3रे फावटी हिंगा येयला पूण काम सदांच चालूच आसा. करेक्ट सो तेका लागून आमी आतां कितें डिसायड केला तेका सांगला तुजी इक्विपमेंट जे आसा ते हांगा घेवन यो तूं इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जो आसा तो म्हाका दिवपाक जाय समज तूं दिना जाल्यार हांव हांगांतलो भायर सरना सिंपल. कितें आसा तुमी पळया हायट पळया तेजी आतां पासून तेंची मशीन चालू आसा आनी हांगा 50 माने आतां थोडे प्रेस भावा बसून पावले तेन्ना 50 सुमार कामगार खंय हांगा आसले काम करताले म्हणल्यार बिंदास करता आनी तो ब्लॅक शर्ट घालून रावला तो व्हडलो स्टायली मारता हांगा आधार कार्ड आसा आनी कितें आसा हे दिल्लीकार हे भायले जे आसा हे आमकां शाणपण सांगताले गोंयांत येवन आनी आमी ओगी रावतले ते समजले आमी सुशागाद आसा म्हणून तेंका दाखयता सुशागाद कितें तें सुशागाद कितें पळय हे खूब जाण अशे हे करता सुशागाद गोंयकार सुशागाद हेंका दाखयता सुशागाद कितें तें हेंच्यांनी पयलीं पळोवंक ना आधार कितें चल्ला ते आधार कार्ड म्हटल्यार ते गोंय विकते घेतले म्हणून समजल्या रेशन कार्ड ते आधार कार्ड कोणा काढलेले पळय त्याने एका काढलेले कोण जाणा रेशन कार्ड आधार कार्ड आणि इलेक्शन कार्ड सगळी दिवपाक सरकार कोणाकूय इलेक्शन कार्ड आधार कार्ड रेशन कार्ड पावयता कोणाकूय पयशे दिल्यार पुरो बॉस हातीन पयशे घाल्यार पुरो सेल्फ डिक्लेरेशन केल्यार पुरो आपूण हांगालो गोंयकार म्हणून काबार सोंपलें. सो ही परिस्थिती सद्याक गोंयांत जाल्या आनी आमी हांगा रावल्या आनी तो हांव न्हू कितें दिवकर बाब कितें करता तो आमी तेका रिक्वेस्ट केला परत रिक्वेस्ट करता आमी हांगा वताचे कडाक आसा हांवूय तापता तोय तापता सगळे तापता तुमीय बाबडे तापता तुमचे फोनूय तापले आसतले. ना रे ते आनी येवपाना हांव तेंका वळखूंक जाणा मग तेंका हाडून न्हू डीएसएलआर तेंका हाडून डीएसएलआर ते आपया मरे दुकर बाब आपय पळय म्हाजो पळय हांगा तकली जितली तापतली पळय तितली गरम जातले इंजीन तितले गरम जातले आतां बुकेचो टायम आसा फावटी काय च्या पिवन येयला खुटी च्या पिवन येयला तेंय सांगता खुटी च्या पिवन येयला पळय जाताले पळय डीएसएलआर आपोवपाक जाता म्हणल्यार जाता हे तो व्हडलो डिपार्टमेंट मरे तुमचो हे तो व्हडलो डिपार्टमेंट मरे तुमचो हे तो व्हडलो म्हणलं कसलो टीसीपी गोंय आख्खे चेंज करपाक शकता कसलो डिपार्टमेंट आनी तेंचे कडेन डीएसएलआर ना गोंय आख्खे चेंज करता मरे तुमी आख्खे गोंयचे पर्यावरण सगळें सोंपयता आख्खे वाऱ्यार सगळ्यांक परमिशन दिल्या वयर सकयल आनी तुमचे डीएसएलआर ना हांगाच बसतलो हांव चप्पल सगळें घालून बसता सत्याग्रह म्हणटा तो दाखयता तुमकां कितलो काल पंचायती फुडल्यान बसलो आयज हांगा बसचो पडटलो तुम्ही घेऊन या तांकां सांगा म्हाका सारको रिपोर्ट जाय हांवें लिगल्ली मागला हांवें इनलिगल कांयच करूं ना हांवें कायद्यानुसार जो कॉन्स्टिट्युशनाचे जे गजाली सांगता पळय त्या कॉन्स्टिट्युशनान कितें आसा कायदे कितें आसा टीसीपी एक्टान कितें आसा त्या प्रमाणे हांवें इन्स्पेक्शन मागलां आनी त्या प्रमाणे म्हाका आन्सर आनी तुमचो उत्तर जाय. हांव 4 फावटी 10 फावटी येवपाक शकना आनी तुमी हांगा काम चालू करीत 4 इन्स्पेक्शनां करून हांगा काम चालू दवरितले तुमी हाडा मरे तेका स्टॉपवर्क नोटीस
लास्ट टाइम थंय गेलो थंय तसंच केला म्हाका नाडलो तोडतो म्हणून हांव नाडून घेता तुमचो मस्को पॉलिश मारून आमकां बे झरीचे काय बरें उदक आसा तेच पिता हांगा रावता अरे कोणाक ताण लावल्यार झोडीचे उदक पिया गोंयचे 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 जोर ऋषभ तुका झोडीचे उदक खंय नव्हतं ना खंय वता तुका जाय झोडीचे उदक बोट मारत भाई सरकारान झोडी सगळे कव्हर केल्या भजन बोट मारत भाई रे हाँ, very sorry. जोरीच्या काय ह्याचे ते झोडी उदक हे झोडी उदक होय. आता होय बिल्डिंग येयल्या सगळे सेप्टिक टँकी सगळे वाहून त्यांनी झोडी कव्हर केली एक दोन बाय उरला ते काबार बिल्डिंग येयल्या हे झोडीचे उदक बेस्ट वॉटर मिनरल वॉटर नॅचरल वॉटर एंड PWC क्लोरीन वॉटर हे नॅचरल वॉटर पिवपाचे गोंयचे मातीचे झोरीचे उदक हे ही फोरी गोंयची माती झोरी काबार केल्या पळय झोऱ्यो हे पिवपाचे उदक गोवा ग्रीन ब्रिगेडाचो हांवें मिरांडेला स्ट्रेट पिता सो प्युअर आनी सो टेस्टी एका गोस्त आहा न्ही टेस्ट आनी उदका गोंयचेच उदक मेळपाना आतां हांवें झोरीचें काडल्यार झोरीचें उदक पिता हांव हे गोंयचें मातयेचें झोरीचें उदक तूंच मेळपाक ना तुका ही जोर आतां काबार जाल्यार काबार गोंय काबार आख्खे बामणी काबार लोक ताणेन मरतलो चेस ऋषभ